हॅलो गुड इवनिंग वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आमी बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर खूब दिसान व्हिडिओज आसा पळय न्हू तो तुमच्या वांगडा शेअर करता. खूब दिसान तुमची खबर जी आसा पळय न्हू ती घेता आनी खूब दिसान तुमकां सांगता की हांव बी बरें मस्त मजेत आसा म्हणून. खूब दीस जाले व्हिडिओ जे आसा पळय न्हू ते तुमच्या वांगडा शेअर करूं नाशिल्ले. खूब दीस इन सेन्स ऑलमोस्ट 4 दीस जाले व्हिडिओज आसा पळय तो शेअर करून. आयज 5व्या दिसा तुमच्या वांगडा व्हिडिओज आसा पळय तो शेअर करता. एक्चुअली 2 दीस पयलीं न्ही हांवें व्हिडिओ शूट करून एडीट बी केलो, बट तो नेटवर्क इशू आसल्या कारणान न्ही व्हिडिओज आसा पळय तो अपलोडूच जायनाशिल्लो. काल आनी भरपूर प्रॉब्लम जालो, म्हणल्यार इवन वॉट्सॅप स्टेटस सुद्दां स्टोरीज ज्यो आसा पळय ते सुद्दां व्यू जायनाशिल्ले. इतलो नेटवर्क प्रॉब्लम आशिल्लो, कित्याक म्हणून खबर ना. सो ताका लागून 2 दीस जाले व्हिडिओ जे आसा पळय न्हू ते हांव शेअर करपाक ट्राय करता बट अपलोड जायनाशिल्ले. सो ओके म्हटलें आनी आयज तो व्हिडिओ तसोच दवरलो आनी आयज तुमच्या वांगडा न्यू व्हिडिओ जो आसा पळय तो शेअर करता. तर खूब दिसान व्हिडिओ शेअर करता, तो बी म्हाजे फेवरेट व्हिडिओ, म्हटल्यार फेवरेट कंटेंट, म्हाजो फेवरेट घराचो पार्ट, तो म्हणजे क्लिनिंगाचो व्हिडिओ. खूब दीस जाले व्हिडिओ शेअर करूं नाशिल्ले, तर म्हटलें आयज क्लिनींग करता सो तुमच्या वांगडा शेअर करया अशें म्हणून. तर हो जो तुमी व्हिडिओ पळयता पळय न्हू तो आय थिंक ब्रेस्तार दिसाचो व्हिडिओ, थर्सडेचो व्हिडिओ. अशेंच सांजच्यांनी बसलेली आनी घरान बसून बोर जातालें, तर म्हटलें चल घरान बसून कितें करया अशें करून विचार करचे परस न्ही क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय न्हू तें कंप्लीट करया अशें म्हणून. आनी क्लिनिंगाचें काम तें अशें ना की कालच केल्लें पयरूच केल्लें अशें म्हणप ना. तें क्लिनिंगाचें काम डेली दिसा 2दा बी केल्यार कमीच. सो म्हटलें क्लिनींग करून घेवया. हो बी आशिल्लो, तर हो बसलेलो, भायर बी वचपाक शकना, कित्याक की तुमकां खबर आसा वत ह्या दिसान सामकें कडक अशें येता. 6:30 पावणे 7 जाली तरी कडक अशें वत जें आसा पळय न्हू तें कमीच जायना. 7 नंतर बी अशें करून भायर सरपाचें. सो अशें करून घरान बसून बोर जावचे परस क्लिनिंगाचें काम करया म्हटलें आनी क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय न्हू तें स्टार्ट केलें. क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय न्हू तें करपाक बोर बी जायना. अशें आवडीचें काम म्हणपाक शकता तुमी, बट धुल्ल पळोवन इरिटेशन भरपूर जाता घराक. आनी आतां जे मेरेन पावस येना पळय न्हू ते मेरेन हें सगळें क्लिनींग काम जें आसा पळय तें चालूच आसतलें. सो करून घेतलें. आनी कितें जाता अशें करून एक मोटी वस्त घरान आसली की ना ती क्लीन करपाक बरी पडटा. बारीक अशें करून पोट हें तें भरपूर आसल्या कारणान न्ही तें क्लीन करपाक खूब टायम लागता. दिसता इजी, हां इतलेंशें न्ही अशें करया अशें म्हणून, बट जेन्ना करपाक वता पळय तेन्ना खूब टायम लागता. सो हें क्लिनिंगाचें काम आशिल्लें तें सगळें करून घेतलें. आनी अशें करून हांव कितें करता जाणा, जेन्ना पळय क्लिनिंगाचें काम आसता पळय हॉलान बीन क्लीन करता तेन्नाच तुमच्या वांगडा मोस्टली शेअर करता. मागीर म्हाका खूब जाणां अशें कमेंट करता, ना तूं फकत हॉलच क्लीन करता तो व्हिडिओज आमच्या वांगडा शेअर करता आनी आमकां फक्त सांगता की गॅलरी क्लीन केली, किचन जो आसा पळय तो क्लीन केलो, बेडरूम क्लीन केलो, आमच्या वांगडा केन्नाच चडशें शेअर करना अशें म्हणून. कितें जाता जाणा शेअर न करपाचें कारण सांगता. हॉल बी जो आसा पळय न्हू तो असो सुटसुटीत आनी व्हडलो आसल्या कारणान आनी सामान बी कमी आसा एज कंपेर्ड टू किचन आनी बेडरूम. सो ते क्लीन करपाक इजी वता, सो टायम बी कमी लागता. एक अशें तशें 20 to 30 मिनिट्सान म्हाजो हॉल जो आसा पळय न्हू तो फूल क्लीन करून जाता, सगळे डोर आनीक विंडो सगळें दवरून. सो ताका लागून व्हडलें अशें दिसना म्हाका शूट करपाक. बट जेन्ना किचनाक आनीक बेडरुमान बी क्लीन करता पळय तेन्ना न्ही भरपूर असो टायम लागता. सो तें न्हू म्हाज्या खातीर खूब हॅक्टीक वता. सो शूट करप प्लस तें काम करप न्ही मागीर तें टायम बी भरपूर लागता तितू भितर आनीक इरिटेशन बी जावपाक लागता. सो ताका लागून हांव कितें करता, कंप्लिटली कॉन्सन्ट्रेट जें आसा पळय न्हू तें तेजेरच दवरता. आनी किचनाचें काम जें आसा पळय न्हू क्लिनिंगाचें तें खूब हॅक्टीक वता म्हाका तर, कित्याक की न्हू एट अ टायम एका दिसान क्लिनींग कशेंच जायना. म्हाका न्ही मिनिमम 2 दीस तरी लागताच किचन जो आसा पळय तो क्लीन करता जाल्यार. वोट्याच्या पोंदाक न्ही हांव एक दिसा क्लीन करता आनी वोटो आनी वोट्याचे वयले सगळें जें आसा पळय न्हू म्हणल्यार कावंटर टॉप जो आसा पळय तो आनी तेजे वयले सगळें हांव एक दीस क्लीन करता. दोनी पार्ट जे आसा पळय ते एट अ टायम जायना, कित्याक की सामान बी भरपूर आसता न्ही, डबे हें तें आनी मागीर न्ही रॅरली अशी आमी लॉफ्ट जें आसा पळय तें क्लीन करतात. सो आनी लॉफ्ट क्लीन करतले जाल्यार म्हाका हो लागता. सो ताका लागून हांव सगळें न्ही तें शूट बी करपाक वचना. आनी बेडरुमान बीन कशें आसता जेन्ना पार्ट हांव क्लीन करता पळय न्हू, लायक
हे कबड तें कबड, तेन्ना हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता ड्रेसींग टेबल क्लिनींग बी. बट एट अ टायम जेन्ना सगळें करपाचें आसता पळय तेन्ना हांव मोस्टली न्ही शूट करपाक वचना, कित्याक की टायमा लागून मागीर रांदपाचें हें तें आसता न्ही ताका लागून. आयज म्हजे कडेन टायम आशिल्लो सो ताका लागून हॉल जो आसा पळय न्हू तो क्लीन केलो. आनी हाका म्हटल्यार हांव झाडां जी आसा पळय न्ही ती धुवून घेता अशें म्हणून. हो म्हणपाक लागलो पायपान धूय. हांवें म्हटलें पायपान ना, हांव नळारूच धुता अशें म्हणून. सो मागीर म्हणपाक लागलो पायपान धुयना आपूण धुता अशें म्हणून, कित्याक तेजेर बरी क्लीन जाता पायपान, प्रेशरार उदक मारता न्ही अशें म्हणून. सो हांवें म्हटलें चल तूंच व्हर आनी तूंच धूय अशें म्हणून. सो आयज झाडां जी आसा पळय न्हू म्हळ्यार गॅलरीन जी दवरता ती झाडां म्हाका आयज हेणें धुवून दिली. सो बरी पायपान धुली न्हू बरी अशी क्लीन जाता, टेंशन आसना. नाजाल्यार नळार धुली की ना ते टब हें भरून तेंचेर वतय, हातीन ती परत पुसून काड अशें करून खूब हें लागता. आनी अशें करून डायरेक्ट जर हेणें मारलें न्ही पायपान जाल्यार बरी क्लीन जाता, हात बीत लावपाचें गरज ना. हेणेंनी 2 रावंडान अशें करून धुली आनी बरी क्लीन जाली. इवन ही बारकेली जी हें आसा पळय न्हू गमला जितून हांवें मनी प्लांट घातल्या पळय ती सुद्दां बरी इजी अशी क्लीन जावन गेली. सो अशें दिसलें म्हाका हांव इतलो टायम म्हळ्यार इतले खेपी जेन्ना हांव धुतालें पळय भायर व्हरतालें आनी 10 खेपी ते नळाचेर भरून घेवन तेजे वयल्यान वतून हातीन पुसतालें, हें खूब हांव म्हळ्यार काम म्हाजेंच जें आसा पळय न्हू तें वाडून घेतालें अशें दिसलें म्हाका. सो ओके आतां नेक्स्ट टायम बीन अशेंच करपाचें की पायपान उदक मारलें बरें क्लीन जाता. सो काल न्ही ही सगळीं झाडां जी आसा पळय न्ही ती भायर व्हरून धुल्ली. आनीक काल मागीर सांजची न्ही भायरूच दवरली, भितर हाडून आशिल्ली. सो आयज सकाळीं न्ही ही भितर हाडलें. सो तांकां कितें जाता उदक जें आसा पळय तें भरपूर भरता भितर, सो तें न्हिस्तोपाक लागून दवरुपा पडटा. सो ती न्हिस्तावन बीन आयज सकाळीं हाडल्या भितर. आनीक हांवें हाका म्हटलेलें की पायपान नाका हांव हातीनूच धुता, युजली धुता तशें अशें म्हणून. पण म्हणपा पायपान धुया बरी क्लीन जाता. एक्चुली पायपान उदक मारून धुलें न्ही हें पळयात कितली क्लीन जाता पळयात. हातीन धुल्ल्यानी उदक आनी इतली क्लीन जायना, पायपान बरी अशी क्लीन जाता पळय. सो बरी क्लीन करून धुल्या. बट हेजो एक खानो जो आसा पळय न्हू हांगासर पळय खंयच्या सायडीचो पळय ह्या सायडीचो हांगचो खानो जो आसा पळय एक मोडलो ताज जो आसा तेजेर तुमकां कळटलें हें पयलीं कट केल्लें तें. सो तें पयलीं कट केल्लें धवें जालां आनी हें आतां जें मोडलां पळय तशें करून ग्रीन जालां. सो पायपान उदक मारलें म्हणून जड पायपान उदक मारलें म्हणून मोडलो काय जड जावन मोडलो खबर ना, कित्याक नाजूक न्ही ही झाडां जी आसा पळय न्हू हें पळोवपाक शकता सामकी नाजूक. सो ही कुंडी खाली आशिल्ली. सो हितून लायलो तो मागीर हितून एक एरिका पाम लायिल्लें तें मेलें जावुना. सो तो काडून आतां हितून लायला लागतालें पळोवया. आनी कितें जाता जाणा कुंड्योनी माती घालून 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 खूब जड जाल्यार म्हाजे कडेन उखलना त्यो आतां. स्टील मुळां जी आसा पळय न्हू हे पळय तशें करून दिसता. आनी झाडांय बी आतां व्हड जाल्ल्या कारणान न्ही जायना तितून बरी अशी क्लीन करून हाडून धुवन दवरल्या. सो पळोवया पावस बी पडलो जाल्यार बेगीन धुवपाक पडपाना, नाजाल्यार न्ही रोखडेंच धुवपाक पडटा. पळोवया आतां केन्ना कितले दीस म्हणल्यार क्लीन उरता ती. सो आनी कितें जाता आतां हांगा झाड जी आसा पळय ती मारल्या कारणान न्ही वत बरें पडटा हांकां आनी वत बी बरें लागता. सो बरी क्लीन जाल्या. सो पळोवया आतां केन्ना धुवप जाता तें, बेगीन ना